मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 20 वोड 16 ते 23. ऐकात लांडग्या मोदे मेंढरां कोशी हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां पोरी चतूर तरी पारव्या पोरी सादी जायात. मनशां ताय शिटूक रावात. ती तुमकां धरून धर्मसभेंत व्हरतलीं आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबण मारतलीं. म्हजे पासत अधिकाऱ्यां आनी राजा मुखार तांच्या आनी अणभवाटाच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतलीं. पूण तुमकां धरून दितच कशें आनी कितें उलोवचें हाचो हुस्को धरूं नाकात. ते घडयेर तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो. कित्याक उलयतलीं ती तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशीं उलयतलो. जिवेशी मारूंक भावा भयण भावा भयणीक आनी आवय बापूय पुता धुवांक लावून दितलीं. भुरगीं आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतलीं. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावीत तींच तारण जोडटलीं. एका नगरांत तुमकां धुमाळो दीत जाल्यार दुसऱ्या नगरांत पडून वचात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाचीं नगरां तुमी भोंवून संपवचीं नात. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.